नवे वर्ष सुरू झाले आणि पहिल्या महिन्याचो निमाणो दीस रोखडोच आयलो. पूण ह्या म्हयन्याचो निमाणो दिसय म्हत्वाचो हा, कारण 31 जानेवारी हो इन्स्पायर युअर हार्ट विथ आर्ट दीस म्हणून मनयतात. हाच्या इतिहासाचेर नदर मारल्यार मनशाच्या चडशा इतिहासात कला आणि कला प्रयत्न चालीक लायल्यात अशें दिसता. लेण्याच्या वंटीचे चित्रां आसूं वा आदीम लोकांनी गायिल्लीं गितां आसूं, कला निर्माण करपाची आणि ताचो आस्वाद घेवपाची इत्सा हजारांनी वर्सां सावन मनशाच्या स्थितीचो एक भाग आशिल्ले अशें दिसता. तेन्नाचो मनीस कला कुशलताय आणि निखळ प्रेरणे वरवीं व्हिज्युअल मिडिया, संगीत वा बरयल्ल्या उतरां वरवीं आपली अभिव्यक्ती करपाक इतलो सृजनशील कसो आसूं येतलो हें खऱ्यांनीच अविश्वसनीय. कला संवसाराक कशी भलायकेन आनी सुखी करपाक शकता ह्याची याद करून दिवपा खातीर संवसारभरांतल्या लोकांक इन्स्पायर युअर हार्ट विथ आर्ट दिसाची स्थापना जाल्ली. कलेचो अर्थ फक्त ताची जाणीव आनी आवड आशिल्ल्यांकूच समजता, कारण तातूंत लिपयल्लें सत्य हें सगळ्यांकूच सदांच स्पश्ट दिसून येतलें अशें ना. तेन्ना कलेक छंद म्हणून जपपी मनीसूच मानसीक आनी भावनीक दृश्टीन कले कडेन पळयतलो. इन्स्पायर युअर हार्ट विथ आर्ट डे मनयतना ह्या कांय फायद्यांचो विचार करचो. कला सगळ्यांक आपल्यो भावना मुक्तपणे उक्तावपाची प्रेरणा दिता अशें जायत्या जाणांक दिसता. कांय रंग, चित्रां वा आकार पळोवन लोकांक ताची भावना हेर तरेन उक्ती करपाक मदत करूं शकता. जेन्ना लोक कले खातीर जमतात, मागीर ती पळोवपाक आसूं वा तिचो निर्मितीत वांटो घेवपाक आसूं, कला एक समान आधार दिवंक शकता जी मानसीक भावना निर्माण करता आनी एक सुरेपणाक आडावता. खास करून जाणट्यांची कले खातीर स्मरणशक्ती, लवचीकपण आनी तर्कशास्त्रांत सुदारणा जाता अशें दिसून आयलां. कलेत वांटो घेवपी आनी आचरण करपी लोक आपलो आत्मविश्वास वाडयतात आनी कुशळ जातात. इन्स्पायर युअर हार्ट विथ आर्ट डे चो आनंद घेवपाचो एक मार्ग म्हळ्यार त्या दिसा काय कला करपाचो आनंद घेवपाक वेळ घेवप. भुरग्यां खातीर हो एक मजेशीर प्रयोग जावं शकता. तांकां बोटांनी रंगोवप, रेखांकन, क्रेयॉन वा तार कला शिकपाची संद मेळटा. प्रौढांक खातीर हो दीस चित्रकला, रेखाटन, व्यंगचित्रण वा हेर प्रकारची कला कुशळटाय तयार करपाचो आसूं येता. तर तुमी वाट कसली पळयतात? चला सगळ्यांनी आर्ट गॅलरी, तियात्र, सिनेमा वा संगीत स्थळांत वचून फक्त कलेचो आनंद घेवपाक थोडो वेळ काडया.